वाळपयचे PHC नवे मार्केट आणि बस स्टँडाचे 14 फेब्रुवारी उक्तावण जातले। GSIDCचो उपाध्यक्ष प्रमोद सावंतान ही घोषणा केली। केरी तेरेखोल GSIDC सुमार 77 कोटी मोडून केबल पूल बांधपाक घेतले। 405 कोटी मोडून 5 फ्लायओवर आणि 1 पूल बांधतले। दाबोळी विमानतळार 42 कोटी मोडून ग्रेड सेपरेटर बांधपाचे आसात। GSIDCच्या शुक्रार जाल्ले बसकेत हे निर्णय जाले। 14 तारखे दीस we are doing the inauguration from the Valpoi project. There are 3 projects in Valpoi. Actually, one is the hospital project we are inaugurating, market complex and a bus stand from the Valpoi. Board meeting in Keri Terekhol bridge aka approval दिल्ले आसा and which is bidder contractor is an MB Venkatrao. MB Venkatrao, which is the project cost is around 76 crores 77 lakhs rupees. Cable Street Bridge. There is a designing and construction bridges across the river Mandavi. Actually, तो जो असा पळय तेका आत्ता consultant appoint जाल्लो आसा. Actually, design and construction of the flyovers at Karaswada Junction, O Kokero Junction on the NH17 highway. Karaswada Junction Mapsa, Tariwada Junction Mapsa, Hotel Green Park Junction Giri, and O Kokero Junction. It is the O Kokero Junction at Porvorim and Santa Cruz Medse Junction. हांगासर जे आसा ते फ्लायओवर्स येतले. There is an design and construction of the great separator at the Dabolim airport, which is a work at the approved and which is of the 41 crores 88 lakhs 69,000 rupees. गोयचे कांय वाठारांनी सध्या शेतकारांक रानवटी जनावरांचो उपद्रव जाता। फाशांनी रानडुकरांबरोबर बिबटेय मारतात। शेतकार चाळवल्यात जाल्यार रानवटी जनावरां सांबाळची म्हण राना खाते मोहिमो काडटा। मुख्यमंत्री म्हणटा रानां सांबाळची पूण अतिरेक नाका। पणजे राना खात्याचे कार्यावळीत तो उलयतालो। वायल्ड लायफ इन्स्टिट्यूटाक घेवन गोयचे रानवटी जीवांचे सेन्ससाची तयारी राना खाते करता। रानवटी जनावरां लोकवस्तीन येवंक लागिल्ल्यान सध्या शेतकार आड रानवटी जनावरां अशी परिस्थिती जाल्या। कांय जाण रानटी मासाक रानवटी जनावरांय मारतात। हे परिस्थितीचेर सध्या राना खात्याकडेन उपाय ना। आता राना खाते रानवटी जनावरां सांबाळची म्हूण जागृताय मोहिमो काडटा। मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांनी रानटी खावप सोडचें। म्हाका दिसता एक सिंपल मेकॅनिझम हा वायल्ड लायफ किलिंग जावंक जायना, पोचिंग जावंक जायना। ते म्हणजे स्टॉप इटिंग वायल्ड लायफ मीट. वेस्टर्न घाट is absolutely has to be protected as a biodiversity spot, but sometimes over enthusiasm can be a reversal to the concept of biodiversity spots. Like आता पयर पंढरी दिल्ली बसता आनी मॅप काडटा, तातूंत भितर पैंगीणच्या कोस्टा पर्यंत सगळें भितर बायोडायवर्सिटी हातून घालून मेकळे. म्हणजे these are things which actually creates conflicting areas between human being and the nature. वायल्ड लायफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया घेवन गोयचे रानटी जीवांचो सेन्सेक्स करपाची तयारी सध्या राना खाते करता. Shortly undertake the exhaustive exercise of wildlife census in the state. The outcome of the census, it is hoped, shall further strengthen our belief in the state's reputation as a wildlife habitat of great significance. The Forest Department has ambitious plans to bring in some additional spots in the wildlife protected areas at Madhe and Mole in the eco-tourist network, which I am certain will serve as windows to further drive home our wilderness areas. राना खात्यान शाळांनी घेतिल्ल्या सर्तींनी जैतिवंत थारिल्ल्या भुरग्यांक कार्यावळीन इनामां भेटयली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. कुडचऱ्यार काडा मार्केटात कोंबयो विकपी वेपारी पालिकेक सोंप दिनात म्हण पालिकेन तांच्यो कोंबयो जप्त केल्यो. नुस्तें विकतल्यांचेरय अशीच कारवाय जातली. PWDक आमी भाडे भरतात, मागीर आनीक सोंप कित्याक दिवपाचो असो वेपाऱ्यांचो प्रस्न. फाटले बरेच दीस जाले हो वाद चालू आशिल्लो. कोंबयो जप्त करतकीर वेपाऱ्यांनी सोंप भरपाक सुरवात केले. कुडचड्याक काडा मार्केटात नुस्तें आनी कोंबयो विकपी लोक पालिकेक सोपो दिनात म्हणून पालिकेन तांचेर खर कारवाय केली. चिकन वेंडर जे आशिल्ले तेंच्यांनी अजून म्हणल्यार पयशे भरले ना म्युनिसिपालिटी आनी फिशान कोणी पयशे भरले ना. तांकां आमी नोटिसीस बी भरपूर इश्यू केल्यो आनी तेंच्यांनी आमकां रिटर्न दिले आमी पयशे भरता म्हणून. टील डेट तेंच्यांनी एकूय पयसो आमी भरले ना. तितके लागून आज आमी
चिकन स्टॉलां आनी फीश वेंडरांक चिकन स्टॉलां जी आशिल्ली ते पांजरे आहा ते आमी सीज हें केल्या सील केल्या आनी फीश वेंडरांनी थोडे पयशे भरल्या आनी चिकन वेंडरांनी आतां थोडे पयशे भरून तेंचे आतां आमी हे ओपन करतले सील हें काडटले. काडा मार्केटात गाडे आशिल्ले लोक सरकाराक पयशे भरतात, मागीर पालिकेक सोपो कित्याक भरपाचो असो प्रश्न नुस्तें विकप्यांक पडला. मायनिंगाक ट्रक आसलो ट्रकाचे आमी आतां 8 लाख रुपया म्हाका उरल्या ट्रका फारीक करपाचे. नुस्त्या धंदो करपाक आतां नुस्त्या धंदो म्हणून येयले कडेन येयलो हांव नुस्त्या धंदो करपा म्हणून. नुस्त्या धंदो करपा येयले कडेन पळय आतां म्युन्सिपाल्टी लागल्या आमच्या फाटल्यान. आतां गव्हर्मेंटाक पे करता ते करता, गव्हर्मेंटाक पे करून वयल्या म्युन्सिपाल्टी म्हणल्यार आमकां डबल पडटा. कुडचड्याच्यान प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.